आमी गोंयकार आमी कितेंच हांगा कसलेंच वायोलेशन कसलें आमी बॉल आनी कितें फातर मारपाचें नासलें काय कोणाक आमी कांयच सरकाराच्या विरोधान घोशणा करपाचें नासलें. आमी फक्त गोंयकार जमलेले की फादर बिस्मार्काची जी डेथ जाल्या तेजेर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावन ताका जस्टीस मेळचो आनी सगळ्या गोंयकारांक जस्टीस मेळचो हें आमचो उद्देश आसलो. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी थंय जमलेले आनी जें कितें मागीर जें घडलें जो अत्याचार पुलिसाच्या थ्रू म्हणजे सरकारानूच जो गोंयकारांचेर केल्लो तो सगळ्या जनते मुखार आसा. त्या सगळ्यांचेर आतां विचार करून आनी फुडली जी स्टेप आसा जें आमचें कितें आतां मन आसा आनी ह्या मुवमेंटान जो फुडें कितें जस्टीस फॉर फादर बिस्मार्काचो जो मुवमेंट आसा फुडें तो कसो व्हरपा हें सगळें सांगपा खातीर आज आमी हांगा जमलेले आसा. इतले टीव्हीर येवन आख्या संवसारभर संवसारांची तुमी पुलिशेन पळय केलां तें सगळें संवसाराक कळलेलें आसा. आनी हो सीएम सांगता पुलिसांनी तांकां मारूंकूच ना म्हणजे हो एक नंबर फोटींग उलयता आमचो गोंयचो सीएम. जोरी तर तांची तर तकली सारकी ना जाल्यार ताणें थंय वयचो बांबोली फुरसाच्या फुडल्यान एक रस्तो आहा थंय एक कितें आसा थंय वचून ताकाय मेवचें. आयज जें पळय हें घडलां हें सारकें घडोंक ना. आमकां दिसता हे पळय पुलीस आहा ते पुलीस न्हू सरकारान गुंडा तयार केल्या म्हणून गोंयकारांक मारपाक. आनी जोरी तर पुलिसेचेर कांयच एक्शन घेतली ना जाल्यार ह्या सीएमान आपली कदेल सोडून आपल्या घरा बसोंक जायो. All the police officers who acted in this manner should be suspended immediately, especially the PI of Panjim police station. CM said that the people gathered to defy section 140. The CM said that the people had gathered to defy section 144. This is ego talking. The CM should not make this kind of statements. We had gathered there to demand justice for Father Bismarck. The CM himself should restrain. What language are you talking? You are saying that justice, you want to buy justice from the market. We all know you have sold everything in the market, including Tirakol, everything you are selling in the market. So you are expecting justice also to be available in the market. No, it is not available in the market. So stop talking like a retard, stop talking like an illiterate CM. Behave like our elected chief minister and fulfill the original demand what we had asked for, the 5 demands, that we want a fair probe into the matter. And now these new demands where we want all the officer and the district magistrate involved in this illegal arrest to be suspended immediately.